ओके उठे जाओगे तुम्हारे कमिंग लाइन जाओगे एक नंबर ए 16 पेज 16 सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं दिता. आयज हे दुसरे नोवेनाचे मीस भेटयतात. विक्टर फेर्नांदीस, जुआंव आल्मेदा, ग्रेसी रॉड्रिगीस, आलेक्स रॉड्रिगीस, सांतान रॉड्रिगीस, बॅप्टिस्ट रॉड्रिगीस आनी एंड्रू रॉड्रिगीस. तर सांत सबस्तियनाची विनोदीन म्हाका सगळ्यांक फुडयार तांची बरी भलायकी फावो जावन तांच्या घराकाचेर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद आसून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. तेच परी सोंपून गेल्ल्या आमच्या भाव फेलिक्स रॉड्रिगीस हाचोय आमी उडास करता. देवान ताका आपल्या सुर्गीच्या राज्यान भाव करून त्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आयज आमी भागवंत सेबेस्तियानाच्या परबेच्या तयारेचो दुसऱ्या दिसान आसा. सांत सेबेस्तियाना भाशेन देवाचे उद्देश संपूर्णतायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गोवार. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आनी देवाच्या उद्देशाची समजणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमकां हे मीस समोरून फादर रोझेल फेर्नांडीस आयलेलो आसा, जो पिलार संस्थेचो वांगडी जावन आसा.
ताका आमी मायमोगाचो येवकार दिवया. आयज आमी 10 उपदेशांतल्या दुसऱ्या उपदेशाची नियाळ करतले. सर्वेस्परा देवाचे पवित्र नांव बेमानान घेवंक न्हय. आयच्या काळान आमी देवाच्या नांवाक फावो तो मान दिवंक चुकल्या. आमी क्रिस्ता भाशेन जिवंक जायतेच पावटी फाटीं उरल्यात आनी खरे पोरी क्रिस्त हांव जावं फावो ते पोरी वावरूंक ना आनी सोम्याच्या नांवाक फावो तो मान जोडून घेवंक ना. भगवान सेबेस्त्यान आपल्या जिवितान सर्वेस्पराचें नांव सदांच व्हडलें दवरून वावुरलो आनी आपल्या मरणान लेगीत ताणें सर्वेस्पराच्या नांवाचो मान खाला पडूंक दिवंक ना. तर आयच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना ह्या भाग्यवंताची देख आमी आमच्या जिवितान आपणावून ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयच्या मिसान वो क्रिस्ती भावा भयणांक तशेंच दुसऱ्या क्रिस्ती जम्यांनी आसतल्या क्रिस्ती भावार्थ्या खातीर आमी मागुया आनी फावो ती पोरी ह्या मिसाचे भेटेन भुक्तीपणी वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना जायते फावटी हे 10 उपदेश आमच्या जिवितान पाळूंक आमी चुकल्या. भोव करून हो दुसरो उपदेश जो आमकां सांगता देवाचें नांव बेइमानान घेवं न्हय. आमच्या चलत्या जिवितान जायते फावटी घडये आमी देवाचें नांव बेइमानान घेतला. देवाच्या नांवान आमी एकामेकाक सोपूत दिला. घडये देवाच्या नांवान वायटूय केला, देव निंदा केल्या. तर असल्या सगळ्याक आमच्या पालकांचें दूख धरून त्या वेळार देवाचे काकुतीक उलो मारुया. आनी सगळीं सांगातान म्हणुया, हांव पालकी स्वर्ग देवा आनी तुमकां पावलो म्हजो ज्ञान सांगना मनान बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, भाग्यवन सभासेवान तुज्या साक्षान बेंदोरी नासतना आपलो बोवाट परगट उचाल्लो आनी दोगडावण्यान सापडल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान थीर रावन धीर दिलो. ही पोरजोडीत देख आमच्या कडेन मुखार दवरून ताची पौरव आमी समोर उमतां. खऱ्या भावार्थान थीर रावन आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळून तुजे बळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या कोडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
एब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळप, ताचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समर्पण सण एकल्या मायाज्ञिकाक विचूंक नेमता. तो आपुणूच असोक्त देखून नेनारपणान आनी चुकीन जी येतात तांचे तो चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरचेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच पोरी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना पोरी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तानूय मायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. तेच पोरी आनी एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणां सासणां. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोग मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटाव जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भोक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्या सोडवणीचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका पोरी मायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. सगळीं म्हणुया, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तळाक घालता. आमचो जबाब, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. सियोनांत हांव सर्वेस्पर, राजपदवेचो बेटकाटी तुज्या हातान दिता. तुजे शत्रू वयर राजवट चलय. आमचो जबाब, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. जल्मांत हांव तूं आसा, पवित्रतायेन परसोडी, फांत्या आदी दोगां बरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. सर्वेस्परान सोपूत दिला, दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. जबाब, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलोच, याज्ञीक तूं सासणांक सासणांक. सगळीं उद्गाराक उबीं रावया. Sorves por
तें ताच्या काळजाचे ओत्रे आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्वर तुमची सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशापुरी जावंक नाका. उतरांचो गोड गोड करून आपले मागणे आयकूंक येतले म्हूण ती समजतात. तुमी तांचे सारकी जावं नाका, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा पडिलो, आमकां जोड एकल्याक आमच्या आवय बापायन दिल्लें नांव आसा. नांव नासलेलो कोणूय आसा हांगा? आसा? ना. सगळ्यांक आमकां नांव आमच्या आवय बापायन दिलां. आनी आमचें नांव आमकां बुवा पुरबायचें. जेन्ना कोणूय आमकां आमच्या नांवान उलोव करता तेन्ना आमकां बरें दिसता न्हू? बरें दिसता. कित्याक आमचें नांव आमकां आपुरबायचें. आमचें नांव आमचें एक भाशेन एक आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय. आनी समजुया कोणें तरी आमचें नांव सारकें पाचारूच ना, मिसप्रनावंस केलें ओ आनी कितें म्हणलें जाल्यार कितें भोगता आमकां? आमकां कितें तरी वायट भोगता न्हू. म्हजोच अनुभव सांगता. म्हजें नांव रासल म्हणून वच जाण रास्कल म्हणटात. पयलें आतां तितलें फील जायना, पूण पयलें अरे म्हाका इतलें बरें नांव आसा आनी हें, आनी तेवूय जाल्यार हें उतरच इतलें वायट कशें. तर जेन्ना कोण आमकां आमच्या नांवान पाचारिना आमकां बरें दिसना. कोणूय म्हणटा ओ अरे अरे अरे, आमी कितें म्हणटा? अरे कोणाक यो यो रे करता? नांव ना रे, नांव नापावंक जायना. कित्याक? जेन्ना आमकां कोणूय नांवान आपयता तेन्ना हो मनीस आमकां रेस्पेद दिता. हो मनीस आमकां सिरियसली घेता, तो आमकां लेखता. ह्या मनशाक हांव गरजेचो, असली भावना, असली फिलिंग्स आमकां मेवता. जो कोण आमकां बरें आमच्या नांवान पाचारिना आमकां दिसता हो आमकां रेस्पेद मान दिना. हाच्या दोळ्यान हो आमकां सारको लेखिना. घडये आमचे संबंद बरे ना, देखून अशें म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणो, सगळ्यांक आमकां जाय की दुसऱ्यांनी बरे भाशेन आमचें नांव पाचारलेलें. कित्याक जेन्ना
दुसरे बरे भाशेन आमचें नांव पाचारतात, आमकां रिस्पेद मान आसा म्हूण आमकांच गमून येता. तर मोगाच्या भाव भयणो, जर आमच्या नांवाक रिस्पेद मान आसा जाल्यार देवाच्या नांवाक कितलो रिस्पेद मान आसूंक फावो न्ही काय? देवाचें नांव जेतलें पवित्र नांव, ह्या नांवाक कितलो रिस्पेद मान आमी दिवंक फावो ना काय? आनी देखूनच हो दुसरो उपदेश आमकां उगडास करता की देवाचें नांव पवित्र, देवाचें नांव देवाची अस्मिताय, आयडेंटिटी आमचे मुखार दवरता. देवाचें नांव देवाचें आसणें आमचे मदें आसा म्हूण दाखोवड करता. जेन्ना आमी देवाचें नांव घेता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो आमी देवाक लेखता, बरे भाशेन मान दिता. देव आमकां गरजेचो हें आमी दाखोवड करता. तर दुसरो उपदेश कितें आमकां सांगता? देवाचें नांव बेमानान घेवं नाय. तो आमकां सांगिना देवाचें नांव घेनाकात म्हूण. देवाचें नांव घेनाकात म्हूण हो उपदेश सांगना, पूण सांगता देवाचें नांव बेमानान घेवं नाय. आनी हो उपदेश जेन्ना हाचेर आमी नियाळ करता, जायते फावटी आमचो नियाळ कित्याचेर वता? कितें आमी करचें न्हय तें. हो उपदेश सांबाळून कितें आमी करचें न्हय तें ताचेर आमी चड चिंतता. कितें आमी करूंक पावना, आमी गॉड प्रॉमीस म्हणूंक पावना, देवाच्यान अशें म्हणूंक पावना, देवाच्या नांवान सोपूत दिवंक पावना, देव निंदा करूंक पावना. जें कितें करूंक आमी पावना ताचेर आमी चड आमचें लक्ष घालता. पूण आयज आमी लक्ष घालुया कितें आमी करूंक जाय, कितें आमी करूंक नाका तें आमी सगळीं जाणा, पूण कितें आमी करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ही वस्तू करतले आमी हो उपदेश, देवाचो दुसरो उपदेश आमी सांबाळटले. तर कितें आमी करूंक जाय आनी कोण आमकां शिकयतलो कितें आमी करचें तें? कोण शिकयता आमकां? कोण शिकयता कितें आमी करूंक जाय? कशे भाशेन हो दुसरो उपदेश आसा तो आमी संपूर्णायेन पाळूंक जाता तें आमकां कोण शिकयता? तोच जेजू मोगाच्या भाव. आनी देखूनच आयच्या शिवर्तमानान आमी हें आमच्या बापाचें प्रार्थना घेतलां. आनी जेजू हे आमच्या बापाच्या प्रार्थनाक कशी सुरवात येता? आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव पवित्र जावं. जेजू म्हणना आमच्या बापा सुर्गीचें तुजें नांव पवित्र, देवाचें नांव पवित्र म्हूण आमी सगळीं जाणां न्हू. दुबाव आसा? सगळीं आमी जाणां देवाचें नांव पवित्र म्हूण. पूण जेजू जेन्ना हें मागणी करता, जेजू म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं. खंय जावं? खंय जावं? आमच्या मनशा मदें, आमच्या जिवितांत देवाचें नांव पवित्र जावं. देवाचें नांव पवित्र म्हणून सगळीं आमी जाणा, देवाचा लेगीत जाणा देवाचें नांव पवित्र म्हणून. पूण हें देवाचें नांव पवित्र आमच्या जिवितांत जावंक जाय. आनी कशें जातलें? जेन्ना आमी आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी बरें तें करूंक वावरतलीं. तेन्ना कितें जातलें? आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाच्या नांवाक महिमा आनी वडवीक दितलीं. आनी हेंच जेजून केलें न्हू. आपल्या जिवितांत जेजून कितें केलें? आपल्या चिंतनांतल्यान, उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान आपल्या जिवितांत देवाचें नांव पवित्र केलें. तुजें नांव पवित्र जावं हें जेजून आपल्या
जिवितांत आपल्या मनशाच्या जिवितांत आमकां करून दाखयलें. जेजून जायत्या लोकांक बरें शिकयलें. जावं ते पाद्री जेजू चडशीं येताले ताका बरी शिकवण दिली. बऱ्या उतरांनी ताका पाचाली. पाद्री म्हूण ताका भायर लावंक ना. तांचे सगळें बरेंपण दाखयलें. जायत्या लोकांक जी दुयेंत आसलेली, पिडेंत आसलेली, तांकां बरी केली. आपल्या कोडण्यांनी बरेंपण दाखयलें. आनी हे वरवीं आपल्या जिवितांतल्यान जेजून देवाचें नांव पवित्र केलें. आनी हे बरी हो दुसरो उपदेश जेजून संपूर्णायेन पाळलो. कसो पाळलो? आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या चिंतनांतल्यान, उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान जेजून देवाचें नांव पवित्र केलें. देवाच्या नांवाक व्हडवीक आनी महिमा दिली. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जर आमी आमच्या आस्काऱ्या सान सेबास्तियानाच्या जिवितांत पळयता जाल्यार हेंच आमकां मेवता. जेन्ना ताणें क्रिस्तांव धर्म आपणायलो तेन्ना ताणें देवाची शिकवण जी पवित्र पुस्तकांत आसलेली ती मानून घेतली. जायते त्रास ताका पडले. तो एक शिपाय आसलो, रोमी शिपाय आसलो. आनी हे रोम राजाचे देव दुसरे आसले. ते आमच्या देवाक भोजन आसले. तांचे वेगळे देव आसले. पूण सान सेबास्तियान आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक शिकयलें बरें कितें तें एकाच देवाक वंतून. जेन्ना पिडापीड आयले, जायते त्रास क्रिस्तांच्या जिवितांत आयले, ताणें तांकां भरवंसो दिलो. ताणें तांकां धीर दिलो. आनी हे भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान ताणें देवाचें नांव वाखाणलें. देवाच्या नांवाक व्हडवीक हाडली. आनीच आपल्या जिवितांतल्यान शेकी तो जेजू खातीर एक मार्तीर कसो मेलो. तर आपल्या मरणांतल्यान ताणें देवाच्या नांवाक व्हडवीक आनी मान दिलो. आनी हे बरी संपूर्णायेन हो दुसरो उपदेश ताणें सांबाळलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आयज आमी ह्या दुसऱ्या उपदेशाचेर नियाळ करता, जायते फावटी जशें हांव म्हणटालो, आमी आमचें लक्ष फकत कितें आमी करचें न्हू ताचेर आमी दवरता. आमी सपूत घेवचो न्हू देवाच्या नांवान. गॉड प्रॉमीस ओ देवाच्या नांवान दुसऱ्यांक फास जुरामेन दिवचो न्हू. कितें करचें न्हू ताचेर आमचें लक्ष वता. पूण आयज आमचें लक्ष कितें आमी करूंक जाय ताचेर दवरुया. आनी कितें आमी करूंक जाय? आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान, उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आमी देवाच्या नांवाक व्हडवीक आनी मान दिवंक जाय. आनी हें सगल्यांनी आमच्यान करूंक जाता. कशें करी? पयले सुवातेर आमच्यो चिंतना बऱ्यो आसूंक जाय. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतता, दुसरो कितलोय वायट जावं, पूण जेन्ना दुसऱ्यांचें आमी बरें चिंतता आमी देवा सारकीं जाता. कित्याक देव बरो. जेन्ना दुसऱ्यांक बऱ्या उतरांनी वाचारता, दुसऱ्यांक गाडी सोडचे बदलेक दुसऱ्यांक शाबासकी दिता, दुसऱ्यांक तोखणाय दिता, दुसऱ्यांक बरें बुजवणीचें उतर दिता, तेन्ना आमी आमच्या उतरांनी बरेंपण शिपडायता. जेन्ना आमच्या घरान वा शेजाऱ्यान दुसऱ्यांक आमी आदार दिता, बरें तें करता, आमी मोगाच्या भावा भयणींक बरेंपण शिपडायता. आनी जेन्ना आमी बरेंपण शिपडायता आमी कितें करता? देवाच्या नांवाक मान आनी व्हडवीक दिता. आनी देखूनच माथेवाच्या शिव वर्तमानान 5व्या वेस्परान अशें आमकां मेवता, तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करणी पडून स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर
तुमचो उजवाड तांचे मुखार कोडसरून दी. जेजूचे गोवाय जावप म्हणल्यार बरेपणाचें जिवीत जिवप. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी जशें जेजून आपल्या जिवितांत बरेपण शिपडायलें तशेंच आमी बरेपण शिपडावप. हो बरेपणाचो जेन्ना आमी उजवाड सगल्यांक शिपडायता आमी कितें करता? देवाच्या नांवान मोहिमा आनी उर्बी दिता. जे आमी आमच्या बापाच्या प्रार्थनांत करता, तुजें नांव पवित्र जावं, तें आमच्या जिवितांतल्यान आमी करून दाखयता. नाजाल्यार कितें करतले मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण शिपडायना तेन्ना आमी देवाचें नांव भोश्टायता. जायते फावटी देवाच्या नांवान आमी झगडी करता, केस्तांवां करता. हें सारकें न्हू. देवाच्या नांवान जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक शिरावता. हें सारकें न्हू. अशें करता जाल्यार आमी देवाचें नांव भोश्टायता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, रोमकाराच्या चिठीन 22 पावलो अशें बरयता, राष्ट्रा मदें देवाच्या नांवाची निंदा जाता ती तुमकांच लागून. राष्ट्रा मदें देवाच्या नांवाची निंदा जाता ती तुमकांच लागून. कित्याक तुमी क्रिस्तांव कशीं तुमचें जिवीत तुमी बरें करूंक ना. तुमची चिंतनां वायट आसलीं, तुमची उतरां वायट जालीं, तुमच्यो कोरण्यो वायट जाल्यो आनी हाकाच लागून तुमकां लागून देवाच्या नांवाची निंदा जाली. तर मोगाच्या भाव भयणो, आयज देवाचें उतर आमकां आपयता. जर आमी सोपूरनाये हो दुसरो उपदेश ताका आमी सांबाळटले, हो दुसरो उपदेश पाळटले जाल्यार कितें आमी करचें? बरेपणाचें जिवीत आपणावचें. जितलें म्हजें जिवीत बरें जातलें, म्हज्या जिवितांतल्यान देवाच्या नांवाक मोहिमा आनी वडवीक मेवतली. आनी हेंच की देव आमकां करूंक आपयता मोगाच्या भाव भयणो. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें? हेंच जिवीत क्रिस्ता भाशेन जिवपाचें. जशें जेजून आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या नांवाक वडवीक आनी मोहिमा दिली, तशेंच जोड एकल्याच्या जिवितांतल्यान, जावं आमी भुरगीं जावं, तरणाटी जावं, वाडलेलीं जावं, आवय बापूय जावं, आमच्या दिसा दिसपट्यांतली जिवितांतल्यान जेन्ना आमी आमचें जिवीत बरें करून वावुरता, आमी देवाच्या नांवाक वडवीक आनी मान दिता. तर आयज मोगाच्या भाव भयणींनो, त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. जशें जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आमकां करून दाखयलें, जशें आमच्या आस्काऱ्यान सांत सेबास्तियान आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयलें, तेच परी आमी एक बरें जिवीत जिवन देवाच्या नांवाक वडवीक आनी मान दिवन आमी वावुरया. आमीन. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार भावार्थान आनी भरवशान आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबान, याज्ञिकांनी आनी मुखेशांनी आपल्या त्यागीर जिवितांतल्यान आपले प्रोजेक्ट फावो तें मार्गदर्शन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची काळजा मनात नोसरून बाबुरलेल्या फादर रसल फेर्नांडीस हाका देवान सदांकाळ आपल्या आसऱ्या खाल दवरून बापा लागीं मागुया. We
तशेंच दुसऱ्या क्रिस्ती चोम्यांनी आसलेल्या क्रिस्ती भावात्यांचो आमी उगडास करुया. तांकां देवान आपल्या मार्गार चलून बरी भलायकी आनी शांती दिवन तांकां फावो ती करपाक दी म्हणून आमी खातीकायेन बापा लागीं मागुया. आजचे नवें भेटिल्ल्या कुटुंबाच्या बरे भलायकी आनी शांती पासत आमी मागुया. तेच परी आमचे कुटुंबाचे कोवीड सवे पासत भोव करून ह्या मिसाक वांटो घेतलेल्यांच्या हुस्क्या कृती खातीर बापा लागीं खातीकायेन आमी मागुया. ओबेपणान आमची खासगी मागणी देवा थाय आमी आतां उबारया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, तुझें नांव पवित्र. आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान एक बरें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक आमी उडवीक आनी मान दिवंक आमकां शिकय. आनी हे परी चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी जेजू सारकी जावन हो दुसरो उपदेश जो तुवें आमकां दिला तो संपूर्णायेन पाडून आमकां तुजी गोड आनी कृपा फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Literature by Anthony Maria, C43, page 46, C43. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा, तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटलेली ही देणी पवित्र कर. सबस्त्या तुझ्या भक्ताची काळीज तुझ्या मोगान इतलें नासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वडवळ्यांचेर
जोईत वेलें त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर काय जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत सेबास्त्यान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे वस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं तुजें व्हड संपूर्णायेन व्हडजोडायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी क्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर आपली कुशीन कूस म्हणून सोंसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले घेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक पोराराचें हें रोग. पातकांचे बोगसणी नेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या कूड आसा करा. Jesu, Mami, Moro, Papa.
सोडूनची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगात वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोळीत मुखामोड करून फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पती भाग्योन जुसे भाग्योन धरून दिता आनी सर काडीन तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे कोणान स्वर्गोद्भिदान बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जशें आमी नियाळ्ळा आमच्या बापाय प्रार्थनान आमी अशें म्हणटा, तुजें नांव पवित्र जावं. आनी देवाचें नांव पवित्र जाता जेन्ना आमी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कर्त्यांनी एक बरें जिवीत जिवंक वावुरता. तर हेंच करून त्याच देवाचें बळ आनी कृपा आमकां सगळ्यांक ह्या मागण्या उद्देशी घेवया. सर्वेस्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पयत सुबेच्या बाबार्थाचेर दीस काड आनी तुजी खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान हास्य तोंडान आमी सगळ्यांची शांती दिवया. हो तो जियो जेजू जाणे आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान देवाच्या नांवाक मोहिमा आनी वडवीक दिली आनी होच जेजू आमकां आपयता एक बरें जिवीत जिवन. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमी तयार आसा की सगळीं आमी सुभागी. Page number D1 on page 47. D1.
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रीतीच्या बापा, सांज सपासत्यान तुझ्या बागेवन लोक साक्षात तुझे सेवेत विश्वासी आणि पोस्टामोरणान चोयटी होऊन तुवें केलोय. आमी शेवला ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान कोण आनी सोयती होऊन कोण. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. स्वर्गोद्भिदा देव बाबा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्तांव कशी एक बरें जिवीत जिवंक आनी आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान देवाच्या नांवाक व्हडवीक आनी मान हाडूंक तुमकां धाडटा. आतां आमी नोवेलांची मागणी करतल्या. हे अनंगोन सांज सपासत्यान हांगा आमची खासगी मागणी आमकां कितें जाय तें देवा मुखार आमी दवरुया. आनी हांव आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जावं काय. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. मान बरी कुर्बीन बोलली सर्वेस्वर तुजे ताय आसा. पुस्कऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पुत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Amen.
Amen.